नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आज हांव करता सुकी सुंगटांची किसमूर। ही सुकी सुंगटांची किसमूर सामकी सादी सोपी अशी, कानो बिनो कांयच भाजी नासतना हरव्या कांद्याची। तर हांवें हांगासर 1 वाटी सुंगटां घेतल्या। ही वाटी भरून हांवें सुंगटां घेतल्या आनी सुंगटां पयलीं आमकां तव्यार तेल घालिनासतना मातशी रोस्ट करून घेवपाक जाय, भाजून घेवपाक जाय। तर ही सुंगटां भाजच्या पयलीं हांवें ताजे गळे काढून घेतल्या आणि साफ करून घेतल्या। तर ही आमकां अशी करून तव्यार बरी कुरकुरीत जायसर भाजपाक जाय। पळयात सुंगटां आमची बरी भाजून जाल्या, कलर चेंज जाला, बरी कुरकुरीत जाल्या आणि सुंगटांचो वासी बी सुटला। तर आमची सुंगटां भाजून जाली। आता हांव गॅस बंद करता। आता आमी हरव्या कांद्याची किसमूर करपाक सुरवात करूया। तर हांवें हांगासर बाउल घेतला आणि तातून आमी पयलीं कांदो घालून घेवया। हो हांवें एक मोठो कांदो बारीक चिरून घेतला। कांदो मातसो आमकां बरो बारीक चिरून घेवपाक जाय। तातून हांव घालता चवी पुरते मीठ। मीठ मातशें कमी वापरपाक जाय कारण सुक्या सुंगटांक मीठ आसता। मिक्स करून घेता हांव। पयलीं कांद्यांक बरें मीठ लागुनी। तातून हांव घालता 1 चमचो सोलाचे आगोळ, कोकम ज्यूस। तर हाज्या जाग्यार तुमी सोलाचो वापर केल्यार जाता, नाजाल्यार थोडेशें आमटाणीचें उदक करून घातल्यार जाता। तातून आमी घालुया सोय। एक अर्द वाटी हांवें सोय घेतल्या। तातून हांव घालता पाव चमचो हळदीची पावडर आणि हांव घालता अर्द चमचो मिरचीची पावडर। पयलीं हे सगळें बरें मिक्स करून घेवया आमी। हे सगळें मिक्स जाल्या नंतर आमकां तातून घालपाक जाय सुंगटां आमी भाजून घेतल्या ती। तर हांवें सगळीं सुंगटां घातली तातून आनी एक 7-8 सुंगटां हांवें धाडावन घातल्या। धाडावन घातली म्हणटकच रूच बरी येता। आणि आता तातून आमी घालुया कोथमिरेचो पालो। बरें मिक्स करून घेवया। तर हांगासर आमची सुकी सुंगटांची किसमूर हरवो कांदो घालून तयार आसा। तर नक्की तुम्ही ट्राय करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राइब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्थ राहात, देव बरे करू।